म्हाका आमी काणकोणा आहा श्रीस्थळ आनी दुमाने हे जाग्यार आहा. दुमाने श्रीस्थळ पंचायती तो एरिया येता आनी म्युन्सिपालिटी येता. काणकोणकारांक आनी आगोंदेच्या आनी सरावंडींग लोकांक म्हाका दिसना ही खबर आहा म्हण तुमकां असलो गिफ्ट आहा म्हणून. तुमकां एकूच दिसला आयकला आसतलें सोंसडो म्हणून. काणकोणकारांकूय सांगता तुमचे कडेन मी सोंसडो आहा अशें हो आनी हो सोंसडो करून दवरलो तुमी काणकोणचो. तेका कांयच ना, ओपन स्पेसींग घायला. ही टोटली बायोडायवर्सिटी एरिया सारकी. टोटली जनवरां वनवरां हिंगा आसपाची. आनी आमी येयले तेन्ना पासून तीं गोरवां आहलोलीं, तीं गोरवां उदकां आहलोलीं आनी तें उदक कसलें तें आमकां खबर ना. असली जाग्यार आनी बरें उदक आसतशें दिसता तुमकां? लोकांक विचारता काणकोणच्या असली जाग्यार बरें उदक आसतलें, जनवरां बरें उदक मेळटलें. आतां हिंगा बायोडायवर्सिटी कितें कोत्ती आमकां खबर ना. बायोडायवर्सिटी हितून इंटरवीन जावपा जाय आसलेलें. बायोडायवर्सिटीची कांय हितून मिसवळ जाता तें कांय दिश्टी पडना. आनी हिंगा रिटेनिंग वॉल आसोंक जाय आसलोली. रिटेनिंग वॉल ना म्हणटरी हें उदक सगळें हेगे उदक वयता आनी तें ड्रेन जावन सकला वयता आनी आख्खो सकला तुका वास पडला. सामको सोंसपा जायना तसलो. आनी हें उदक सगळें वचून लोकांची कितल्योश्यो बांयो आहात आनी लोकांची कंप्लेन आयकूं येता. पूण लोकांक खबर ना तेंचे कितकोन हें जाता तें सगळें वचोन उदक वचोन तेंगे बांयक तें ड्रेन जाता. हें आख्खें सकला देंवता उदक. जाल्यार एका प्रोसिजर ना. हे ती मशिनरी पळयल्या जाता. ही मशिनरी कोणाच्या पयशांची? MLAक दिसता, हो कोण मिनिस्टर आहा तेका दिसता तेणें आपल्यागे बळसांतले पयशे मोडून हाडलोली आनी घातलोली मशिनरी. वो ही आमच्या पयशांची मशिनरी. हांव एका वेस्ट मॅनेजमेंटाचे मिनिस्टरा कडेन विचारता, तुका दिसता तुवें तुज्या बाट विकून हाडलो म्हणून ही थिंग कोळंबेपाक आयली ती मशिनरी? ही आमची पयशां ती शेड आहा थिंगा, ती ऑपरेट जाता. ती ऑपरेट जायना मरे. तुम्ही हाडून घाता, हिंग ट्रिटमेंट ना. आनी हो तावडकार व्हडल्यो व्हडल्यो गोश्टी उलयता. बस रे बस रे बस रे. तुवें बस रे म्हणटा तूं मातशें सांबाळून उलय. तें उतर काडलं ती दुसरें हें सांबाळ तें सांबाळ म्हणून सगळें सांगता मरे तूं. आनी तूं हुंयच काय मरे तुगले एक गोश्टी तुका कॉन्सिडन्सीचे एक ट्रिटमेंट ना, एक कसली गोश्ट ना, एक तो ब्रिज ना, एक कांय ना, कांयच फॅसिलिटी ना काणकोणच्या. हे BJP सरकारान घातले. येयले मनीस त्या BJPक वयतात आनी हे काणकोणकारां फोंडां घालतात. हे काणकोणकारांनी आतां जागृत जावपा जाय. बाई 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 आनी श्रमदान ही श्रमदान पासून तेजे हाडलें कितें आहा, तेजो बॅकअप आनी कितें आहा, तेगे स्ट्रॅटेजी कितें आहा ती न्हू लोकांक घडी खबर ना आसतली. तावडकारां सांगता हांव, ती श्रमदानाची स्टोरी न्हू आमकां खबर आहा. तोंड उदकी करनाका. टायम येतलो म्हणटरी तुका आमी सगळीं सांगतले. तूं श्रमदान तो तकलेर घेवन नाचता मरे तूं. श्रमदान म्हणून ते श्रमदानाचें हुंयतोपी आनी हुंयतोपी हुंय गायलो आहा ती आमकां खबर आहा. सो हेगे जात तितले बेगीन हेगेर तुवें इनिशिएटीव घेवपाचो. हें सगळें उदक वयता आनी तें लोकांक बांयक वयता आनी लोकांक पिडार जाता. सकला तुका थिंगाय दाखयता हांव कितें आख्खी गार्बेज सकला घातलो आहा आनी ती जनवार कितें करून वता तो आमचो भाव सांगता तुमकां. सांग मागता आमच्या दुसऱ्या भावा कडेन मातशें तुमी उलोवचें म्हटलें. नमस्कार, हांव सॅम नायक फ्रॉम रेवल्युशनरी गोवन्स. एक्चुली आमकां जो हो स्पॉट जेन्ना कळ्ळो, इन्फॉर्म जालो, तेन्ना आमी मुद्दम हांगा चलत आयले. जवळ जवळ रोडा सावन हांगा 1 किलोमिटराच्या आसपास आसा. वाटेर गार्बेजीची ट्रक्स खाली करत उडयला तेमी आनी हांगा सगळो हांगा डंप केला. आतां सांगपाचें मेन म्हळ्यार पयली गजाल, हांगा एक रिटेन वॉल ना की जेका लागून ते लिक्वीड वा हो गार्बेज आडून दवरतलो वा ताका कितें कंट्रोल हाडटलो. ती हांगा सिस्टम काय ना. मशिनरी आसा ती चलता काय ना देवा खबर. पूण मेन इम्पॉर्टंट सांगपाचें म्हणल्यार मातसो कॅमेरो गुंडय. इतलो ब्युटिफूल प्लेस आसा हांगा. हो इतलो ब्युटिफूल नेचर हार्मनी आनी ही कशी डॅमेज जातली ती हांव तुमकां सांगता. पयली गजाल हांव श्रीस्थळ पंचायतीक सांगता, तुमची बायोडायवर्सिटीच्या टिमीक तुमी हांगा हाडात. कारण हांव लोलये पंचायतीचो बायोडायवर्सिटीचो आनीक VDCचो मेंबर आसा. सो म्हाका तेजें नॉलेज आसा. आनीक हांगा तुमच्यान येवन विजीट करून दाखोवपा जाता लोकांक आनी हेका स्टॉप करपा जाता. कारण हें टोटल रान जें आसा, ही शेतां आनी हेतूंतल्यान व्हांवन आयिल्लें लिक्वीड, जेतून कॅमिकल आनी कुशिल्लें जें कितें आहा ताजें लिक्वीड सकल गांवां वता. सकल बांयच्या उदकाक गांव आसा त्या बांयच्या उदकाक वास येता. थंय तळी आसा ती पाड जाल्ली आसा. आनी अशें करून जेन्ना जनावरां जेन्ना आसतात हांगा, म्हशी आशिल्ली जवळ, कळ्ळां तुका. सो तेमी जेन्ना हें कितें खातलें तेन्ना तांकां ह्या अनसेफ प्लेसीचेर कितलें बरें आसतलें.
मेन क्वेश्चन. आनी पंचायत हेजेर कित्याक एक्शन घेना? पंचायती कोणाक खबर ना? पंचायतीन हेजेर कांय लक्ष घालूं ना? हें अशें चलपाचें आमच्या काणकोणाक? हें कितें? हांगा येवपा ना इतलो वास, आमी हो वास बेर करून आमी हांगा आतां गोंयकाराक इन्फॉर्म करपा आयलात. आमी हो वास येता बेर करपा येना. तरी आसतना मूस एपळो फिरतात. तरी आसतना आमी ह्या वासाक येवन रावन तुमकां सांगतात गोंयकाराक, आमच्या काणकोणकाराक सांगतात, आमच्या श्रीस्थळच्या पंचायतीक सांगतात की जर आमी येवन जर हांगा आमची जबाबदारी दाखयतात जाल्यार तुमी इलेक्टेड आनी सिलेक्टेड मनीस जे आसा पळय पंचायतीचे, तेमी प्लीज हांग्यात आनी हांगा कितें करपाचें आनी कितें वेवस्थीत करूं शकता ते करात. कारण हांगा ना रिटेनिंग वॉल आसा, ह्या उदकाक खंय कंट्रोल आहा, उदक व्हांवतलें पावसाक सगळें शेतां वतलें, लोकांक थंय कितें बुरशी कितें कोणाक घाव जालो जाल्यार तांचे पांय कुसून वचपाचे शेतकारांचे, कितें म्हणन ना म्हणजे कसलीं दुयेंसां जातलीं हेजो अंदाज ना. आनी ही आमी घाण जी पळय गांवांक घातला अनकंट्रोल्ड, तेजेर फक्त गोंयकार आनी आमचो काणकोणकार काबार जावपाचो. बरें कांयच ना. गव्हर्मेंटान आमच्या टॅक्साच्या पयशांचो असो धुंवर घालप हें मनीसपणाक सोबना. तेन्ना मागता काणकोणकाराक की हेजेर ना जाल्यार बंदी हाडया. हें अशें चलपाक जायना. कारण सकयल्लो गांव हो दुयेंसान भरतलो. हेजें उदक जर मनशान पिलें जाल्यार 101% तांकां कॅन्सरा सारकें दुयेंस जातलीं, जें जावपा जायना हेजें हांव मागतां. आनी हेका लागून हांव तुमकां सांगता, आमी हें अशें हें बंद करपाची गजाल सांगना, पूण हाका जो कंट्रोल करपा जाय पळय, जे पळय हांगा तुका रिटेनिंग वॉला लागून तें जें कितें सगळें सिस्टमॅटीक करपा जाय, सेग्रिगेशन बीन, हें टायम टू टायम जावपा जाय. ना जर जाल्यार हें सगळें डिस्ट्रॉय जातलें. कारण हांगा ओपनली खंयची जनावरां येतात, कितें मेळटा तें खातात वतात, कंट्रोल ना. म्हणजे तांकां जनावरांक कशें कळटलें की कितें खावप आनी कितें खावप ना. हेजेन ती जनावरां जर सपोज जर हांगा थंय कोणाक जर चाबली जाल्यार तें दुयेंस परतें स्प्रेड जावपाचें. आमी जाणटात, आमी एज्युकेटेड आसात, आनी तरी आसतना ही पळय निग्लिजन्स आनी पळय ती इररिस्पॉन्सिबिलिटी दाखयतात न्ही, ही सगळ्यांत वर्स्ट थिंग, सगळ्यांत पाड गजाल म्हणटाली ती ही. आनी हेका लागून आमकां असल्या घाणेरड्या प्लेसीचेर येवन हे तुमकां अवेरनेस दाखोवचें पडटा की बाबा आमी हे पळय बुरशेपण आनी हो वास घाण सगळी बेर करून आमी येवन तुमकां दाखयला. आतां तुमी कितें करता तें पळयात. आनी इवन हांव श्रीस्थळ पंचायतीक सांगता, बायोडायवर्सिटीच्या टिमीन हांगा येवन पळोवंक जाय आनी पंचायतीची टीम पंच मेंबरांनी की बाबा हे तुमच्या एप्रुवला प्रमाणे आहा, हे सगळे आसा की हांगा फक्त टेंडर पास केले आनी पयशे घेवन खावन गेले. जाय जाल्यार RTI घालता हांव, घालपा रायट आहा म्हाका. आय एम द वोटर ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो सांगपाचें कितें आसा की तुमी तुमचें काम सिस्टमॅटीक करात. ना जाल्यार मागीर फाटल्यान मागीर सांगनाकात की आमी फोंडां घातले म्हूण. कारण हेजेर टेंडर कितली पास जाले, कितली काम जाला, कितली काम पेंडींग आसा आनी कित्याक जावंक ना, आनी पेमेंट जाला काय ना, आनी जालें जर जाल्यार खंयच्या ग्रावंडाचेर तांकां पेमेंट जालो हें सगळें फायंड आवट करपा जाता एक RTIचेर. बिफोर RTI तुमी अलर्ट जायात, काम कंप्लीट करात, वॉल बांदून काडात आनी सगळ्या गांवच्या लोकांक सेफ दवरात. मागता तुमच्या कडेन. थँक्यू सो मच. जशें आतां सांगलां की आतां आमी पळयता हें फॉरेस्ट एरिया आनी सेकंड थिंग म्हळ्यार आमी एक लिचीट म्हणजे आमी म्हणटा जें आतां लिचीट म्हटल्यार एक सांगूं सोदता, जेन्ना आमी पावसां जे बाबा हांगा गार्बेज स्टोर केल्ले आसा आनी जेन्ना गार्बेज जेन्ना स्टोर करता तेन्ना जे उदक पडटा पावसाचें ते जे बाकीचे गार्बेजाचे जे कॅमिकल आसता ते मिक्स जाता आनी ते सकयल गांवां वयता आनी ते इतले डेंजरस आसा की ते कॅन्सराचेर पडपाक शकता. सो आतां तुमी पळोवपाक शकता हें पळय, हें आमी लिचीट म्हणटा तें तुमकां आतां दाखयता की हेंच तें पळय. तशेंच हें उदक सकयल जे हांगची फॉरेस्टाची जी एनिमल्स आसता, जे डियर जावं बाकीचे जीव जंतू आसा, जे हांगा बायोडायवर्सिटी आसा मेन म्हळ्यार खुबशे जीव जंतू आसा, सो हांकां व्हेरी हार्मफूल. कित्याक आमी जर पळयता लिचीट म्हळ्यार व्हेरी जशें आमी डेंजरस जे कॅन्सराचेर पडटा, ताका लागून लोकां कडेन सकयल मागता की तुमी मातशे जागे जाया आनी हेजे आवाज काडा. कित्याक तुमकां तुमचे बांय जो इश्यू आसा तें उदक जर सगळें वयतलें बांय वयतलें आनी तुमकां फाल्यां हेल्था इश्यू जातलो. मुद्दम दाखयता हें पळय, हें कितें हें दाखय, मुद्दम दाखय हें पळय.
सो ओगी खूब रावले आमी आतां तुमी ओगी रावले तुमचे हेल्था इश्यू जातले तशेंच तुमकां तुमच्या भुरग्यांचे इश्यू जातले मागीर हेल्था एकदां इश्यू स्टार्ट जाले तुमकां कोण हेल्प करपाक येवपाना ताका लागून प्रत्येकानी आयज जागी जावपाक जाय आनी जो आवाज काडपा जाय जे कितें वायट घडटा तशें RGP प्रत्येक आमी रेवल्युशनरी गांवांनी आवाज काडटा की बाबा कितें वायट घडटेचेर सो तुमी लोकांनी आमकां साथ दिवन हे फुडलें जे कितें जे इलिगल कितें घडटा गांवांनी तेजे आमी आवाज काडया तशें हांगा बोन्स आसा ते कोणाले बोन्स आमकां खबर ना पळय ते बोन्स आसा सो हे बोन्स ते कोणाचे एनिमल्स की मनशाचे तेंय खबर ना सो हांगा खुबशे इश्यू आसा हांगा ते मशीन जशें आतां रुबटान सांगलां तुमकां मशीन आसा सो वेस्ट मॅनेजमेंट जो मिनिस्टर आसा बाबूश मोन्सेरात तो कितें करता आमकां खबर ना तो पयर बस आमी पळयल्ले काय खंय तरी जो इश्यू जाल्लो जो हेजो आमचो लोकल मार्केटाचो तेन्ना तेंचे कडेन ती बावडी कोंकणी उलयता वो इंग्लीश मारता म्हणजे हांकां खंय तरी आपली फूल जो वेल्यू आसता तेणी स्वता डावन केल्ले आसता सो मागता गोंयकारा कडेन सगळ्यांनी एक जावया फुडें सरूया आनी जे कितें वायट घडटा गांवांत तेजे आवाज काडुया थँक्यू आतां आमी वयर सावन सकला देंवल्यात आनी हो तेजो स्टार्टींग पॉयंट ही एंट्री पॉयंट तेजो एंट्री पॉयंटाक इतली सगळी गार्बेज उडयलो आहा आनी हे वटेन तुजो काणकोण पावतात आनी हे वटेन आगोंदा हे काणकोण पावता तुका सारकें दुसरे वटेन तुका आगोंदा आनी हो तुजो एंट्री पॉयंट हो एंट्री पॉयंट आनी इतलो सारको बॅड स्मेल मात थिंगा आख्खो हिंगा स्ट्रेच आख्खो लोकां बी वास येता कळ्ळें तुका न्हू आतां थिंगा आमी सांगलो तें एणसी सांगलो तें शैलेशान बी सांगलां सगळें तें उदक तें लिचेट आहा तें देंवोन हिंगा येता सकला येता सकाळचें हांव रमेश तावडकाराक सांगता रमेश तावडकार आमचो स्पिकर आहा ताका हांव सांगता तुवें येवचें आनी हे थिंग उबो रावचें मातशें एक उपकार कर आमचो एक रिक्वेस्ट कोत्ता तुका हे थिंग उबो राव सकाळ 6 सुमार यो नाजाल्यार जाता जाल्यार मातसो बेगीन येयल्यार जाता 5:30 येयल्यार जाता सकाळचो आनी मातसो यो तो कस घ्या रातचो बेगीन न्ही सकाळी मातशें बेगीन उठ थिंग यो आनी राव थिंगा कसली जनवरां हिरणां ही आमची डियरां उदक पिवपाक येतात ती एक हेचे रिचर्ड तें देंवता सगळ्यान तें येता आनी ती आमची जनवरां उदक पितात सो इल्लें आमकां मनीसपण आसूंक जाय कळ्ळें तुका आनी एक काणकोणकारां एकूच सांगता आपल्याक कित्याक पडलां तें तेंचें प्रॉब्लम मरे बरी आगोच आयज तुका पडना मरे हे लिचेटाचे तुज्या बांयक उदक देंवन येतलें आनी तुका कॅन्सर जातलो तेच नांव तेंच म्हण आपल्याक कित्याक पड रे तेच भाशेन तुका दुयेंस जालें जाल्यार दुसऱ्याकूय पडोनात तुका कॅन्सर जालें जाल्यार तूं घ्या तूं मर ही गोश्ट सो तेका लागून काणकोणकारां मागता आवाज उठोवचो तुमी आनी आमी अपेक्षा कोत्ताय तुमी तुमच्या गांवचे बसत झगडटा म्हणून देव बरें करूं आनी तुमी पळोवपाक शकता की हो स्टार्टींग पॉयंट आनी फाटल्यान तळी पळोवपाक शकता सकाळ जर तुमी हांगा न्ही उदक पयलीं इतली फ्रेश उरतालें आनी आतां जर तुमी पळोवपाक शकता न्ही हें फुल्ल वयल्यान व्हांवन पाडे केमिकल उदक सगळें हें जाला स्टोर जाला आनी दुसरी म्हळ्यार ही तेंची वाट हें उदक वचून वता आनी ह्या सायडीन वता मुखार एक बारीकशी होल आहा मूस आहा थंयच्यान उदक सगळें शेताक आनी दुसरी म्हळ्यार शेतां सकयल सायडीचे घरां आहा पळय तांचे बांयक उदका इतलो वास मारता की तें उदक पिवपाक लायकी ना सो तांकां फाल्यां खंय ना खंय खूब त्रास जातलो आनी हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो हो MLA आहा तवडकर ताका सांगपाक सोदता की ताणें हांगा लक्ष मारचें सकाळची हो पळय हांगा एनिमल्स येता डियर्स येता ते उदक पितात फाल्यां तांकांय त्रास आनी दुसरें म्हळ्यार वासान दुसऱ्या मनशाक त्रास